सुदेला सोडवणे सोधी सुदेला जेसू आयला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला धी सुदेला सोडवणे सोधी सुदेला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला हालेलुया 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 हालेलुया. मुगीच्या भाव भयणीनो बोवा परबायतारान नव्या वर्साक मेट आमी तेंकता आसतना देवाक अर्घ दिवया. आभार मानया मरियमायेच्या वर्त्या मजतीन हो दीस आमकां देवान दिला तो आमी संभ्रमया. अर्घ जावन पवित्र रचनावी मिसेचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्तान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबाच्या स्पिरितान आज आमी एक जाल्या. नव्या वर्साक आज आमी मेट तेंकला. बरी माय आमची आवय आमकां त्याच देवान दिल्ली. ती आवय आमच्या संगत आसून खालतेपणान आनी बळेपणान आमचे जिवन जियोंक आमकां आज आपण दिता. मोरयेचें खालतेपण सदांच आमच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना आमी तिचे बरी जावच्याक आमी वर्त्या तरान देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवच्याक देवान आमकां दिलें. आपण आमी घेवया सोमेच्या वर्त्या आदारान बरया. आणि आयचो दीस पयले मेट आमी ताका तेंकताना आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण जावं दी म्हूण आमी मागया. आमचें तें आसलें सगळी उणेपण वळखून घेवन वर्साच्या पयल्या दिसा सर बरेंपण आमी आशेवन आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत दुसरून वायट आदर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत तुझे बजीची सोम्या काकूत तुझे बजीची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान सोम्या काकूत तुझे बजेची क्रिस्ता काकूत तुझे बजेची क्रिस्ता काकूत तुझे बजेची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान क्रिस्ता काकूत तुझे बजेची सोम्या काकूत तुझे बजेची सोम्या काकूत तुझे बजेची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान सोम्या काकूत
देवा कोण सर्गी शांती संसारा दिसानी रात तुझी स्तुती करता तू आमचो दिरबर वसो आता आनी सदा महिमा देवाकू सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकू सर्गी शांती संसारा तू आमकां वाट दाखय तुझ्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिनाका खुरपेन आमकां सांबाळ महिमा देवाकू सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकू सर्गी शांती संसारा. सर आमच्या कुटुंबा बसत आज मागया कुटुंबाचें बरेंपण आमी लेखून वस्ताच्या पयल्या दिसा सर आमच्या कुटुंबा सोम्याच्या हातान आनी मरियमाच्या हातान दिवया. प्रार्थया. सर पददार आमच्या मोगळा बापांक तुज्या वर्ता जिवितांत आमकां भागीदार केलाय. मरी माय देवाची माता जावन आनी आमची माता जावन तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी आभार मानता. वर्साचो पयलो दीस आज आमी संभ्रमता तुज्या मोगांत आनी तुज्या वर्ता एकवटान सदां जियोंक आमकां पावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या देव पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या जगपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. काणान पुस्तकांतलें वाचप. सुरेस्पुरान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सुरेस्पूर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सुरेस्पूर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोव आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पूर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलींताचेर हुलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसडीक मुखामळाची तिश्ट आमचेर पांको. ह्या वरवीं आख्या संवसारान तुजी खुशी कळीत जाव. सर राष्ट्रा तुजी सोडवण वळखून घेव. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा सजनांगा तुका वाखाणू. सर राष्ट्रा तुजी स्तुती
कोरू तू तांची रासवडकी न्यायनीती प्रमाणे राखताय देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन सलयताय जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. दुसरें वाचप बागयोन पावलून गालासीकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, पूण नेमलोलो काल बरलो तेदना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायले तावन जल्मून आयलो आनी सोमुर्तिकाल तो जियेलो. सोमुर्तिकाल जियेतोल्यांक सुटका घेवन दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो. आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा तावन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, तूं पूत म्हणटूच देवान आपल्या भुरग्यांक दवरलोलें दायज तुजें. देवाचे उतर हे. देवाचो उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. आदी मागा पोतून आनी सबातरांनी प्रवाद्या मुखांत्र ती पुर्वजा लागीं उलयलो. पूण त्या शेवटाच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. साम लुका बरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. गोवळी दावी वसोन मोरयेक झुजेक आनी कवणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगले सकट तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले ते आयकले सकडां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाचे महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. तें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयलें भोव अपुरबायची परब आज मोगाच्या भाव भयणीनो, देव माता आमची आनी देवाची आवय. आनी परब आमी आचरण करता आसतना
आमकां देवान दिल्ले पयले वर्साचे पयलो दीस आज आमी संभ्रम्या आनी मरियमाय सांगता हो दीस आमी करसुया. ह्या दिसाक एक वर्ती प्रामुख्यता दिवंक कारण इतलेंच कॅथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव मात्र मरियेक देवाची माता म्हूण वळखताले. उरिल्ले देवाची माता म्हूण ते वळखनातले. ते म्हणटात ती एक सामान्य आवय जावन जल्मली. मनशा सैमांत आयल्या जेजूची आवय. केन्ना जेजू त्या कुर्सार मरण पावलो ताचे उपरांत त्या आवयक कांयच प्रामुख्यता ना. आनी कॉन्स्टँटिनोपलचो पात्रियार्क नेस्टोरियस म्हणलो हे ओपोवंक तयार नासलो ती देवाची माता म्हणून. आनी ती देवाची माता न्हय, ती फकत जेजूची आवय म्हूण तो वळखत आसतना आमी पळयलें जाल्यार ही देवाची माता म्हूण तिका आपयलें मनशान न्हय. तिका देवाची माता म्हूण पयलें कोणें आपयलें म्हूण आमी पळोवया. लुकास एवांजल चॅप्टर 1 वर्स 39 to 44 आनी तुमी पळयलें जाल्यार आमकां वाचूंक भोव आपयतरा मेळटा. बडव्यान दिल्लो तो संदेश मरियमायक, तुजी साकी भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गुरवार आसा. आनी एलिझाबेथ धांवता मरी धांवतावी एलिझाबेथच्या घराक. आनी एलिझाबेथच्या घरांत ती पावता आसतना एलिझाबेथ तिका मेळटा आनी एलिझाबेथीच्या कुशीन आसलो तो बाळ उडी मारता संतोशान. आनी ह्या वेळार एलिझाबेथान म्हणलें उतरां ही जावन आसात, देवाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें वर्तें भाग म्हाका खंय तोन लाभलें. तर देवाच्या मातेन हें म्हज्या लागीं येवचें भाग म्हाका कोणें दिलें म्हणलो एक अर्थ थंय समजता. आनी एलिझाबेथेन देवाची माता म्हूण मरियेक आपोवणें दिलें. आनी तें नांव आजुनूय उरलां. तर एलिझाबेथेन आपयल्ल्या खातीर न्हय, एलिझाबेथ तेदाळच ती प्रायेन वाजली म्हूण तिका लेखलें. पूण देवाची महान कार्यां तिच्या तावन जाल्लीं. देवाक साध्य म्हणलें कांयच ना. मोगाच्या भावन आनी भिडनो अशें आसता. एलिझाबेथेन मरियेक देवाची माता म्हूण आपयल्लें पयलें न्हय, ताच्या पयलें तिका तिच्या जाणवयेक घाल्लें पवित्र आत्म्यान. देवाचो दूत तिचेर आयिल्लो, पवित्र आत्मा तिचे वयर येवन त्या उतरां मारिपात ती उलयली. लुकास एवांजल चॅप्टर 1 वर्स 41 तुमी पळयलें जाल्यार थंय आमकां मेळटा पवित्र आत्मा एलिझाबेथ देवुल्लो. आनी एलिझाबेथ देवुल्लो पवित्र आत्म्याच्या द्वारी तिणें म्हळें देवाची माता. पूण पवित्र आत्म्याक धाडिल्लो कोणें? तेच देवान तो देवदूत पवित्र आत्मा मारपात तिचेर येवन देवुल्लो. तर पयलें आपयलें जावन आसा मरियेक देवाची माता म्हणून देवानच. तर आमी न्हय, मनशान त्या भशेन जायते तर्क करयेत, पूण देवाची माता म्हूण आपयलें. देवान पवित्र आत्म्याच्या द्वारी एलिझाबेथेक सांगून एलिझाबेथीन उद्गारलीं ती उतरां. तर आमी सर्व आज मरियेक देवाची माता म्हणून वळखून घेत आसतना कित्याक ती देवाची माता? ती देवाची माता तिणें ह्या संवसाराक सोडवणदाराक येवच्याक आपलो गर्भ दिल्लो मात्र न्हय, तेजें पालन पोशण करून आपुरबायतरान साल्वासांवाच्या त्या मिसावांत ताचे सांगता ती वांटेली जाली. साल्वासांव येवचें जेजू क्रिस्त जावन, पूण वांटेलीपण मरियेन घेतिल्लें जावन आसा. त्या देखून मरियेचे श्रेश्ठ गुण जावन आसात हरांच्या गरजांक पावचें. आनी प्रत्येक तरा मरियेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आज मोरी माय मागण्यांत सदांच वर्त तरान देवा लागीं एक जाल्ली. तिचें जिवन तशें आसलें. हाच्या वाचपान तुमी पळयतात जो लुकाच्या वांजलांत कितें म्हणटा, सर वस्तू ती आपल्या काळजान दवरून जागयताली. आनी तें जावन आसा तिच्या मागण्याचो फळ. कितेंय जावन दी, कितेंय घडोवन दी, ती खंयच्यान ती मेतें जायनासतना
देवा लागीं आपलें संभाशण दवरताली. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार तिच्या वर्त्या मुखामळ असो तो प्रकाश, शेगुणांनी भरलेलें तिचें जिवन. निरंतर जेजूच्या वर्त्या संबंधांत ती आसली. तिच्या गर्भांत आसतना जावं दी, तो जनी जाल्ले उपरांत जावं दी, आनी ताच्या परगट जिणयेन जावं दी, हर एका घडये मोरी माय ताचे सांगता आसनो ताचो पाटलाव करनत आसली. आनी आमी म्हणटा निरंतर क्रिस्तचे हजरपणू मोरयेतें आसलें. आनी आमी पळयलें जाल्यार तिच्या सेवेचो मनोभाव इतलो वर्तगी आपूण देवाची माता जावचार आसा आनी आपणातय तसलो गर्भी समाव घडला म्हण कळोन आसोन सयत ती एलिझाबेथेक मेळच्याक धांवता आनी एलिझाबेथेच्या वर्त्या गरजांक ती पावता. आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाची माता मोरयेची परब आचरण केल्यार पावना. आमी तिचे अपुरबायचे शेगुणो आमच्या जिवनांत लक्ती करणं त्या प्रमाणे जियेल्या जर नव्या वर्साक आमी मेट तेंकतना मोरयेमायेच्या आदारान मात्र न्ही, देवाच्या वर्त्या कृपेन आमी बरोवन आमचें जिवन मुखार सरोवया. नवें वर्स आमकां कितें हाडटा? हर एका वर्सा तें येता. वर्साचे पयलो दीस आमी आज मोरयेमाये सांगता, जेजू सांगता, देवा सांगता करसीत आसतना आमी मागया आमचें जिवन सुपळ जावं दी. ह्या वर्सांत जुबले वर्त्या तरान आमी आचरण केल्लो आसता. संपूर्ण तरान नव्यान आमचें जिवन त्यात जुबले अशा वर्त्या संभ्रमांत आमी थंयच रावचें न्ही, तो जुबले मुखार व्हरूंक आसा आनी आमी आमचें जिवन फळाभरीत करूंक आसा. तर आमी कोणा सांगता रावच जाय? आमी रावोंक जाय त्यात ते जेजू सांगता. जेजूच्या वर्त्या मेटांक मेट दिवन आमी मुखार सरतना सोमी आमचे सांगता रावतालो आनी वर्त्या जिवितांत आमकां व्हरून पळयतालो. आमेन. सर आमी आमचो भावार्थ आतां एका निजा देवा थंय उसारुया. एकच देवाक सतमंता सर पदेदा बापतो सर्गा आनी पृथ्वीमेचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्माला. देवतावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपजलो खरो देव. तो देवतावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत. सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी अवकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरोन सोंसलें, ताका अनेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. सर्गा चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंड तोरी स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी सजनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्साच्या पयल्या दिसा आमी विनंती करून मागया आमचे सर कुटुंबां बसत, वैयक्तीक जिवना बसत, आख्या पय सभे बसत, बाप साहेब बिसाहेब सर याजक धर्मिका सर पस्सा एक जावन खऱ्या मोगान आनी खऱ्या सक्तेन मोरयेमायेच्या वर्त्या आदारान उणेपण आसलें सगळें भरती करून आमची कुटुंबां पवित्र जावच्याक आनी सुफळ जावच्याक त्याच सोम्या लागीं आमी विनंती करून मागता आसतना बापाची वर्ती ससाय सर आमकां लाबोवन दी. बरी भलायकी एका भुरग्याक ह्या आख्या वर्सा लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. केलो लेखी कश्टी वावरा घालता बापायच्या दिसा
आमच्या तातांतोस्ती रूपान, आमच्या तातांतोस्ती रूपान काढलो रोस मुंच्या फोडान वताव बापायच्या दिसा आमचे कालसीन सोऱ्या रूपान, आमचे कालसीन सोऱ्या रूपान होस्माल धन्यवादाना सो आवडे ताई तू भेटैलोलो हेंसाय सदांच तुका भेटे अर्पिलेले तुझे रोसने होस्माल धन्यवादाना सो आवडे ताई तू भेटैलोलो हेंसाय सदा तुका भेटे अर्पिलेले तुझे रोसने म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पो देव मानून घेवं. सर्वेस्परा मगाळा बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां यालतरी जमयलाय. प्रत्येक तरान तुज्या वर्त्या जिवितान आमी वांटेली जाता आसतना ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा एक नितळ निर्मळ काणीक जावं आमकां निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या जनेत पुताक त्या मरये मारिपात ह्या संवसारान वत्या सल्वासाचें योजन तुवें जारी केलें आनी त्याच आवयन ताचें पोशण करून आमकां नवें जीवन दिलें. त्या संताच्या नादाळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Somja tuka wakanta, kansantau nargadita. Sarva mi tuka nawata. Hosanna tuka unsörgi. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळये. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळये. Somja tuka wakanta, kansantau nargadita. सर्व मी तुका नावाता. जेजू देवाचे शेळये. होसाना तुका उंसर्गी. बाबा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी. तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांडले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सश्टी कराचे रगत, पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to young. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला, हो भावार्था सोखून आम्ही परगटाव, जेसू नव्यान येतलो. बापाचेच्या मरणासणी पुन्हा जन्मपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविताचो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूं आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पै सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा, सर आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्त थंची दया कर म्हूण आमी मागता. वर्साच्या पयल्या दिसा पयले मेट आमी तेंगता आसतना बरी माये सांगता, वर्ती आवय आमची देव माता, तिच्या वर्त्या शेगुणांनी आमची जिणी सोबावंक तूं आमकां पाव कर. हर एका वायटांतले आमकां निवार, बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळ. चड आनी चड तुज्या वर्त्या कृपेची देणी जावन तुवें आमकां रचलाय. त्याच प्रमाणे आमचें जीवन तुका समा सारकें जियोंक, तुका मेस्सो सारकें आमी चलोवंक आमकां पाव करी. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती भगेन दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस, सम पाद्रे पियो, सम आंतोनी, सम क्लारा बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापांक सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान भोव मोगाची आणि अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आणि आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे परशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामळेन तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पै सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुज्या खुशेपरमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोयी आसूं. माय मगसोन एकट संख्येत जावन वर्साच्या पहिल्या दिसा व्हडा संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी ये, संसाराचे पाप खातेले, आमची काकळूत कोण, आमची काकळूत कोण. देवाचे शेळी ये, संसाराचे पाप खातेले, आमची काकळूत कोण, आमची काकळूत कोण. देवाची शेळी ये, संसाराचे पाप खातेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. वो मगच्या बाबणीनो आणि भुरग्यानो पळय आमचो जेजू त्याच मरयेच्या उदारी जल्म घेवन आम्हा सर्वांचो सोडवंदा जावन आमकां जिवीत दिल्लो वत्सू अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी वीज सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीण जियोंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. तुजी वीज सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीण जियोंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. म्हज्या जिणेच्या काळखान खरा तुजा दनपाराचो सूर्यो, धर्माका पटलो तुज्या गोपान, गजाताना उसांबोळ दर्यो. तुका विसरल्यारी म्हाका विसर नाका, तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. हांव वचकत अबल सैबासो, तुजी दिश्ट सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीण जियोंक म्हज्या नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. एलिझाबेथ उदकाली. देवाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें वर्थे बागे खंय तावन म्हाका फावो जालें. प्रार्थया. सर्पदेदा आमच्या मोगळा बापांक, तुज्या वर्त्या जिवितांत तुवें आमकां वांटेली केलें, तुजें मांस आनी रगत काण आनी पिवण जावन आमकां दिलें. वर्साच्या पहिल्या दिसा तुजें सांगातपण सदांच आमकां दिल्लें आसता. देवाची माता आनी आमच्या मतां मरयेच्या वर्त्या जिवितान आमी भागीदार जावच्या, तिचे बरें आमच्या जिवान शगुणांनी बरोवन तुका खरें साक्षी जावचें आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं, आणि सर्पद्वेदा देव
बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगेच्या भाव भयणीनो, बोवा परबाईचो नव्या वर्साचो दीस आज देवाची माता मरियेची परब आमी संभ्रमल्या. आमकां क्रिस्तांवांक दोदोडो संभ्रम, ह्या संभ्रमाचे उल्हास तुमकां पाठयता. बोवा परबाईचे बागी वर्स तुमकां पावो जावं दी. मरियमाच्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना तिचे बरी जावच्याक देवाच्या वत्या सेवेंत पयले मेट आमी तेंकलां आनी उरिल्ले सगळे दीस आपुरबायचे जावं दी म्हणून हांव मागतां. वचून येयात, क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. माय मोगाळ माय सुंदरी, आदार मागता आदादी. कथा वेण विचित्राद्वारी, भाव माये मागता आमी. मोरये माय तू पावंका, मोरये माय तू पावंका. पाव तू आमकां हुस्क्या कोंतीन, मोरये पाव प्राता आमी. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दी आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.